पळय कसली घेऊन वयतात ते पळय ऑफ रोडिंग येईन. तुम्ही थार घेऊन वयतात, हँडओव्हर घेऊन वयतात, आम्ही लॅम्बो भवानी घेऊन वयतात. कितलो लागी पळय गाईज. हे पळया मी सगळं क्लीनलीनस ड्राईव्ह करून मोकळे झालेले असा. फटाफट आता कितें खाता भूक लागले सारखी पोटाक. सो गायज हे तुम्ही पयला आसतले हांगासर आता गिरवाड्या पळय खूब उदीक भरलेले आसा आणि हांगासर खूब भुरगे मस्ती करतात, गाडयो बिडयो घेवन व्हिडिओज काडूंक वयतात. हे पळय सर हांगासर आणि मेक शुअर पळय सांगता म्हटल्यार हांगासर पळय ल्हान ल्हान भुरगे पळय गाडयो घेवन आता गाडयो घेवन भोंवतात. पळय गायज हांगासर येवन अशें मस्ती करूं नाका. कितें केलां पळय ते पळय हांगा कशें सिच्युएशन आसा ते पळयात हांगासर. हे पळय हे पळय हांव तरी फुडें वचना. हे पळय हे सिच्युएशन हांगासलें. हे पळय सगळें भरला पळय हांगासर. मेक शुअर गायज हांगासर तुमी येतात जाल्यार गाडयो घेवन मस्ती करूं नाका. सो गायज तुम्ही पळयलेली आता माझी व्हिडिओ वाटेर उदीक भरलेले आसा ते हांवें तुमकां एक शॉर्ट हेतून दाखयलेले आसा. आता तुमकां रिजन सांगता. जी मस्ती भुरगीं आता गाडयो घेवन थंय उदकान वयतात आनी व्हिडिओ घालतात खबर आसा. आणि ते हांव तुमकां कित्याक करूं नाका म्हणटा तेका एक रिजन आहा. आमच्या तेवटेन एक भुरगो आसा, णवेंतलो भुरगो तो. तेणी कितें केली, आपणाचे सगळे फ्रेंड गाडयो घेवन थंय गिरवाड्या वयता, उदकान रील घालता, आपूण फेमस जातलो करून तेणी गाडी आपणाच्या बापायची हितून घातली. बापायची गाडयेचे इंजिनाचे खर्चो 10-15 हजार आख्खे इंजिन खर्च, आख्खे इंजिन सीज जाले. आता तुका जोक कितें सांगता ते आयक. जेव्हा बापूय आसा खबर आहा भुरग्याचो त्या, तो बापूय स्विगीची ऑर्डरी मारता त्या गाडयेर. ती गाडी म्हणटात ना न्हू जाल्यार तेच्या घरा कडेन अन्न येवचें ना. सो हे तुमकां एक लेसन सगळ्या भुरग्यांक. आयज तुमकां पळयतात भुरगे आनी लोक भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे मोटिवेट जातात. आमी करूंक वयची, आमी डॅडीची गाडी घेवया आनी या. पूण डॅडी बाबा तुमच्या खातीर पोटा खातीर जे 2 रुपयाचे अन्न हाडटा खबर आसा, तुमकां चपाती हाडटा, घरान नुस्तें हाडटा, जेवण रायस हाडटा खबर आहा, तो खंयचो येता ते तुमकां खबर ना. आता गाडयो घेवन कोण स्विगीची ऑर्डरी मारता आनी कितें मारता ते एक तुमकां एक एक्झाम्पल दिल्लेलें आसा हांवें. मेक शुअर असली मस्ती करूं नाका. आमी केल्लेली आसा, हांव म्हाजें सांगता, म्हाज्या वयल्यान सुरवात करता. हांवें खूब मस्ती केल्लेली आहा अशी, म्हणून हांव तुमकां सांगता तुमी करूं नाका. आनी आयज आमी वयता शिकेरे क्लिनलीनस ड्रायव्ह करपाक. शिकेरे क्लिनलीनस ड्रायव्ह करपाक, साफ सफाई करया. आमचे थोडे लोकलूय घाण करतात, ट्युरिस्टूय थंयसर घाण करतात, कोणाक म्हणून समजोवंक वयतले. सो आमच्या व्हिडिओच्या माध्यमान आमी ही मेसेज तुमकां दिवपाक सोदता. आता पळयात तुमी, आमी त्या लोकेशनार वयता आनी तुमकां दाखयता कितली घाण आहा पळय ती. सारकें मरे मिगे? सारकें फूल पावर सारकी. पळयात. ओके गायज, ट्यून चेंज. पळय कशें कितें ते बाबा. नेवर अंडर एस्टिमेट आमकां, अंडर एस्टिमेट करूं नाका. तू दाखयता मरे आता रस्तो पळय कसलो आसा. तू थार बार व्हरता, आमी पळय कसली घेवन वयतात ते पळय ऑफ रोडिंग येईन. तुम्ही थार घेवन वयतात, हँडओव्हर घेवन वयतात, आमी लॅम्बो भवानी घेवन वयतात. पळयात तुमी आता तुमकां ऑफ रोडिंग कितें ते आतां दाखयता तुमकां. पळयात. लेट्स गो. सो गायज तुम्ही रेडी आसा ऑफ रोडिंग करपाक? चला आमच्या वांगडा रेडी जायात आता. पळयात काय कितें पळय ते. हे पळय गो. पळय कितें बरयला ते पळय. डेंजर झोन वॉर्निंग. पळया ऑफ रोडिंग जाय. ये आमची थारया वांगडा कॉम्पिटिशन लायता जाल्यार आमी जिखतात गॅरंटेड. वयल्यान आमची लॅम्बो भवानी बेगीन पावतली. पळय काय कितें ते आता बाबा आमी येयल्या म्हणून तुमी येवं नाका हांगासर. हा गाडी सोदचो आमचो रस्तो. हांगा तुमी येवं नाका, सोदीत येतात आमी. तुमी हांगा तुमच्यो गाडयो हाडून मागीर बेश्टे लफडे करूं नाका. ओ माय गॉड. पळयात गायज हे पळया. ओ माय गुडनेस. पळयात मोर पळया मोर. नशीब आयज आमचे. आवय
तो कितलो लागी पळय कितलो क्यूट दिसता रे वेल्या पिसारो उडयलो असतो गाईज हे पळया तुम्ही आता पयला आसतले आमचे काय बरे पीसफूल ही एरिया सारखी आमचे गोयचे वातावरण आमचो सारको इतलो पावरफूल हांगासर बरो व्यू येता बरी हांगा कोण येवन बसतले हांगासर तर कोण येवन बरे बसतले फॅमिली बीन जाले हांगासर खूब बियरी पडलेल्यो आसा खूब हांगा कोळच्यो फोडल्या बाटल्यो मारून फोडल्या कितें कितें केला भुरग्यांनी सो ही आतां एक तुमकां मॅसेज दिवपा खातीर आमी हांगासर येयल्लेले आहा क्लिनलीनस ड्रायव्ह दवरला आमी तुमच्या खातीर तुमकां दाखोवपाक की आमचे सरावंडींग आमचे एनवायरमेंट आमी कशें नितळ दवरपाचें पळय ते पळया आमी हांगासर आतां पळय कितली साफ केल्लेली आसा कितले साफ सफाई केल्लेली आसा खबर आहा पळय हांगासर पळयात तुमकां आतां दाखयता पळय गायज तुमी कितें हांगासर कोणूय तुमी भोंवंक येता खबर आहा ट्युरिस्ट जावं गोंयकार आमचे कोणूय पळय ह्या जाग्यार कोणूय भोंवंक येता न्हू कितेंय तुमी सॉफ्ट ड्रिंक हाडलें कितें हाडलें न्हू पियोन थंयसर उडोव नाका एटलिस्ट खंय तरी सायडीक व्हरून खंयच्या डस्टबिनान तरी उडया गाडयेच्या डिकीन दवरा तुमच्या हे पळय ही सगळी घाण आमी आयज काडलेली आसा हांगाली ही पळय पळयात हे पळय ही घाण आमी हांगासर आयज काडलेली आसा हांगासर साफ सफाई करपाक कोण फुडें सरना व्हडले व्हडले हे घालपाक ते घालपाक सगळे फुडें सरतात पण साफ सफाई करपाक कोण फुडें सरना हे पळय हांव आनी म्हाजो फ्रेंड दोगूच आमी हांगासर साफ सफाई करतात दोगूच हांव आनी विश्वदीप काकुले दोगूच हे पळय सगळ्या हेतून बियरीच्यो बाटल्यो हे पळय सॉफ्ट ड्रिंकां बाटल्यो हे पळय हेतून हे सगळे आमी आतां साफ केल्लेले आसा हे पळय थंयसर आनीक दोन त्यो वाटेन आनीक दोन पोतयो पडलेल्यो आसा आतां त्यो हाडटले आमी गाडयेन घालून व्हरतले आनी डस्टबिनान उडयतले पळयात हे अशें सिस्टम हांगालो आयज क्लिनलीनस ड्रायव्ह केल्लो हांवें आनी विकेन विश्वदीप काकुलेन आनी आमी हांगासरलो एनवायरमेंट सगळो साफ करून सारको चकाचक केल्लो आसा एप्रॉक्स आमी मरे कमीत ते कमी 50 ते 60 kg ऑफ सगळे 50 60 अराउंड 100 अराउंड 100 kg आमी सगळे हे पळय हे घेतलेले आसा आनी सगळ्यो हेतून बियरीच्यो बाटल्यो काचीच्यो बाटल्यो आनी त्यो बीन फोडलेल्यो बीन लोक कशे आसा ह्या लोकेशन्सांचेर पीस एक घेवंक येता रे एक बरे फ्रेश एअर घेवंक येता तुमी येवन सिगरेटी उडयतले बियरी पिवन बाटल्यो फोडटले कोण आपल्या कुत्र्यांक घेवन येता ह्यो फाल्यां काचे बाटल्यो ते कुत्र्यांक लागूंक शकता किंवा तुमच्या भुरग्यांक लागूंक शकता सारकें सो तुमी ते एक चिंतूंक जाय न्ही की बाबा आपूण कितें करता जर पिता जाल्यार डस्टबिनूय आसा तशेंच तुमी खंयच्यान हाडला थंयच व्हरा डस्टबिनान उडया आनी गोवा पोलीस आमी दोगूय तुमकां रिक्वेस्ट करता की हांगासर सद्दी पेट्रोलिंग करचें आनी मेन म्हणटा ते पंचायतीक हांव सांगूंक सोदता की हांगासर एक व्हडले डस्टबिन MMCचे डस्टबिन हाडून दवरचे कितें कोण येयलो बाबा ट्युरिस्ट जाल्यार थंयसर काडून उडयले तुमच्यो गाडयो ज्यो हांगा मेरेन सुद्दां पावता जर ही गाडी पावूंक शकता जाल्यार तुमच्यो रिक्षाय डेफिनेटली पावतल्यो आमची येदी ही गाडी हांगासर 4 व्हिलर हांगासर पावों शकता जाल्यार तुमचे MMCचे गाडी हांगासर पावों शकता सो मातशें नोट डावन करा हांगासर पेट्रोलिंग MMCचो डबो हांगासर कचरो उडोवपाक सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तुमच्यो जर गाडयो पावना न्ही आमी एक विकान येवन आमच्या एक 3 दिसांनी येवन कलेक्ट करता आमच्या गाडयेन तुमी फक्त डबो हाडून दवरा हय काय न्ही एक्झॅक्टली आनी हांव एक सीएमाक एक्चुअली बेस्ट म्हणटा की ते तुमी वॉटरफॉल जे बॅन केला पॅरीस बॅन केला कित्याक असल्या जाग्यार लोक वचून पिता मरता हो सुद्दां हांगा फूल खाई आसा फाल्यां पिवन कोणूय मरपाक शकता सो असल्या जाग्यांचेर येता जाल्यार पेट्रोलिंग डेफिनेटली दवरूंकूच जाय आनी कोण जर पिता जाका बारीक 100-200 न्ही व्हडली फायन घालूंक जाय किंवा एक दीस भितर उडय काय प्रॉब्लेम ना कित्याक असलो जागे कशें आसा एक गोंयचें एनवायरमेंट प्युअर आसूंक जाय सामकें पयलींच सगळें इम्प्युअर जाल्लें आसा सो आमी गोंयाक क्लीन दवरतले अशें आमी आमचो तरी मोटीव तो आसा तुमचो कितें मोटीव आसा तुमी सांगून दिवचे सो गाईज फायनली आमी हांगाले सगळे साफ सफाई केल्लेली आसा आनी आमी आतां चल्ले हांगाले गाडयेन आमी आमचो सगळो माल केलो अपलोड आनी आतां आमी वयतात थंयसर डंप करपाक अपलोड केल्लो हा सगळो आतां चल्ले आमी आनी मेन म्हणटा ते सारके आमी फूल पावर जाल्लेले आसा सारके घामाघूम आनी बरीच पोटाक भूकूय लागलेली आसा फूल पावर गाईज आमी येयल्लेले आसा स्ट्रीट फूड ट्राय करपाक अशें हांगासर तालिगांव आनी आयज आमी सगळे क्लिनलीनस ड्रायव्ह करून मोकळे जाल्लेले आसा फटाफट आतां कितें खाता भूक लागले सारकी पोटाक आनी चल्ले मागीर आमी घरा काफ्रियल पाव खाता पळय आमी बरें फूल पावर सारकें आयज अंकिताचो फ्रायडे उपास तेजो
सो हांवें आतां कितें केलां पळय मशरूम कट केला आनी शेंग्यो कट करून दवरला 12 जावच्या पयलीं रांदतलो बीन रेडी करतलो हांव आनी मागीर 12 उपरांत मागीर ते खातले न्हू सो आयज ते खातले मशरूम आनी शेंग्यो फ्राय फूल पावर सारक्यो पळय. सो गायज हांव फायनली घरा कडेन पावलेलो आसा जेवण कान फीट सारको आनी आयज शुक्रार आसलो हेजो कितें म्हणटा ते उपास आनी मेन म्हणटा पळय ते आयज तुमी आमची व्हिडिओ पळयली आसतली. आयज आमी क्लिनलीनस ड्रायव्ह दवरलेलो हांवें आनी म्हाज्या फ्रेंडान आनी मेन म्हणटा ते आमचो एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपान आमी मॅसेज केल्लेली दोज हू आर इंट्रस्टेड प्लीज कम म्हणून कितें आनी थंय वचून पळयता जाल्यार हांव आनी म्हाजो फ्रेंडूच बाकीचे कोण ना. पण त्याच जाग्यार त्या तर ग्रुपान अशें कॉमेंट घातलेले तुमकां सगळ्यांक 2-2 हजार दिता आनी प्लस 2 गाडयेचे टायर 2-2 फ्री दिता जाल्यार कमीत ते कमी 40 जाण आसतले आसले थंयसर. सारकें काय सारकें न्हू कॉमेंट करून म्हाका सांगात आं ही खरी गोश्ट जाल्या. पूण जें आमी कितें करपाक बरें करपाक भायर सरता न्हू तितून कोणाचो साद आसना. पयशे वाडटा म्हणून सांग तूं सगळे धांवन येतले ही अशेंच लायफूच अशी सी. म्हाजो मोटीव हे क्लिनलीनस ड्रायव्ह करपाक अलग पूण लोकांच्या मनान ते तशें कांय आसना. थोडे जाण बरे आसता हांव सगळ्यांच्याच बद्दल वायट म्हणिना. आनी फाल्यां आमकां इन्विटेशन येयल्लेलें आसा पेद्रो बार रेस्टॉरंट बेनावलीम सावथ गोवा. सो आमी थंय वयपाचें आहा ट्राय करपाक फूड तेंचे पळोवया आतां मेळया थंयसर. आनी आयज खुबूच भायर पावस पडलेलो आसा. मेक शुअर गाडी बिडी चलयता आसतना सामकी चलयात. कोणाचे गाडयांचे टायर बियर जाल्ल्या बीन जाल्यार प्लीज चॅक करा रिप्लेस करा. एक बारीक प्रॉब्लमा खातीर कोणाची लायफ पिड्यार जावची अशें हांव मागिना. सो मेक शुअर थिंग्स गोज इन अ रायट डायरेक्शन इन अ रायट वे. आनी मेळटा तुमकां नॅक्स्ट व्हिडिओ लायक जाली जाल्यार कॉमेंट करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा. कॉमेंट करून आमकां सांगा व्हिडिओज आमचे कशे आसता पळय ते. आनी 2000 सबस्क्रायबर जावपाक खूब कमी आसा. प्लीज मातशे फुडें सरा आनी टॅक करून बटन दामया टिंग टिंग करून आणि बेगीन आमचे 2000 करात मागीर तुमकां सगळ्यांक चॉकलेटी वाडटा ही पळयात कहें कितें तें. गुड नायट.